Sunday, Goa was visited by Honorable Home Minister Amit Shah ji. And in his speech, he mentioned that both Lok Sabha seats, Goans have to give to BJP. आणि तागेले चिंतप आशिल्ले की आता दक्षिण गोवा जावं चड करून दक्षिण गोवा 8 जण जे MP MLAs काँग्रेसाचे BJPन गेले, आता काँग्रेसा कडेन सावथाक कोण ना, देखून BJPक साउथ गोवा सीट जिखपाक एकदम सोंपो आसतलो. हांव अमित शाहजीक सांगूंक सोदतां, बाबा गोंयची कल्चर गुजराती कल्चरा भाशेनी ह्या आदी जे कोणूच MLA जे डिफेक्ट जावन गेले तांकां लोकांनी भोगसूंक ना. हांव सांगूंक सोदतां, लोक BJPचे बराबर नात, देखून तांकां लिडर्स काँग्रेसाचे वचचे पडले. कितें केलें तांणी? थोड्यांचेर केश्यो घाल्यो आनी थोड्यांक फुडें पयशांची आस दाखयली. जायते फावट एक पार्टी कोणाकूय कितें इनजस्टीस करता तेन्ना कोण सोडून गेलो हें पडलें पातोक न्ही. पूण जेन्ना लोक पयशांक लागून आशेक लागून वतात तांकां गोंयकार केन्ना भोगसूचे न्हय आदी दाखयला ते भशेन. ते आठांतले थोड्यांचेर BJPन केश्यो घाल्यो आनी थोडे दुसरे जे आसात हे पयशांचे आशेक गेले. पुण्याक सांगूंक सोदतां, हे BJPन जॉयन जातकीच तांकां कितकून दुयतात म्हणून हांव, पूण सगळे मिस्टर क्लीन जाताय, एकूय केस ना कांय ना. पूण लोक हांव सांगूंक सोदतां तुमकां सोडचो ना. लोक काँग्रेसाचे बरोबर आसात आनी जायते गोंयकार म्हणटात आनी दुसरी फावटी काँग्रेसाक वोट दिवचे ना, कित्याक तुमी दिलोले टायमार ते एक फावटी तुमी सोडून तुमी BJPक गेल्ले आसा. हांव सांगूंक सोदतां, काँग्रेसाचो कसलो भंय हांव, एक कोण म्हज्या बरोबर कामाक येता ताजें हांव काम करतां, तो भायर वचून म्हाका देव बरें कर म्हणून सुद्दां गाडी मागता. तसलें गोंयांत जाल्लें आसा. तुमी निवडून दिले हाका आनी ते पयशा आशेक आनी दुसरे आशेक हे काँग्रेस सोडून BJPन गेल्ले आसात. तेन्ना हांव आनीक एक फावट तुमकां उलो मारतां, जेन्ना इलेक्शनां येतलीं काँग्रेसान कितें वायट करूंक ना गोंयांत. एक कितें मिस्टेक केला जायत, कोण हिंगा सांगना, कोण पॉलिटिशियन सोड हेरूय घे, कोणाच्या दुबरार म्हणून जायना आमी आपले विधांत एकूय मिस्टेक करूंक ना. तेन्ना हांव लोकांक उलो मारतां आनी एकूच मागतां, हे BJPक जेन्ना सुयेग मेळटलो हे फावटी आमकां फकत सावथाचो सीट दिल्लो, दुसरे फावट हांव रावतां आनी मागतां लोकां कडेन आमचो नॉर्थीचो सीट तुमी मुखार काँग्रेसाक दिवपाक जाय. कित्याक गोंयांच न्ही, सबंद देशांत BJPन देशाची डेमोक्रेसी काबार केल्ली आसा. अमित शाह साहेब हिंगा गोंय आयलो, तो म्हादईचेर कित्याक उलोवंक ना? अरे म्हादय जावन आसा मदर ऑफ गोवा. फाल्यां हे म्हादयचें उदक डायवर्ट करूंक कोत्तात, पिवपाक न्ही, पिवपाक येलें म्हूण आमकां कांय राग ना. पूण हे दाखोवपाक कोत्तात रोटेशन ऑफ क्रॉप्स,
and actually they want to divert for steel industries. आमच्या गोंयांत लोकांक स्टार्व करून उदकांत पाचवे करिनाकात, whole ecology of the state will be destroyed. तेन्ना तुमकां तरी गोंयचो मोग आसा, गोंयां, कर्नाटका आनी देशांतूय सरकार बीजेपी तुमी फावोर करनात. You have to do justice for the state of Goa and please don't divert our waters. Already scarcity जावपाक सुरू जाल्ली आसा.